तिसवाडी म्हालाची उदका पुरवण सुरळीत केले उपरांत काल राती फोंडे, माशेल आणि हेर वाठारांक उदका पुरवण करपी पायपलायनीचे काम ताकतिकेन पुराय केले. देखून बिरेस्तारा राती मेरेन उदका पुरवण सुरळीत जातली अशी आस्त आसा. जाल्यार आल्तिनोवेला उदकाची टाकी पुराय भरले उपरांत पणजे आणि लागसरच्या वाठारांतल्या लोकांक उदक मेळटले. कुजिरा महामार्गाचे काम चालू आसतना उदका पायपलायन फुटली. तशेंच नव्यान दुरुस्त केल्ली पायपलायनय कुट्टी लीक जाली. माशेल, कुमारजुंवे, पोरणे गोंय, बाणास्तारी, बेतकी, खांडोळे, केरी, खोर्ली आनी दिवाडी जुंव्यावयल्या लोकांक बिरेस्तारा राती मेरेन उदक मेळटलें अशें भौशीक बांदकाम खात्याच्या अभियंत्यान सांगलें. पळयात उदका पायपलायनीचे दुरुस्तीच्या चालू आशिल्ल्या कामाची खिणचित्रां. केले आणि पर डे आम्ही एक 20-25 तरी ट्रिपी मारल्यो आमच्यो. आणि 2 दिसा पयलीं मागीर आमी अशी इतकी आमचेर लोड येवं लागलो, आमी तिसरी गाडी एक तयार केली. आमचो फ्रेंड आदलो आमचो मेयर टॉनी रॉड्रिगीसान आमकां एक व्हडली 5 लिटर टाकी दिली. ती ट्रकार चडयली, ताका पायप बीप घालून ती हें केली. अश्यो करून आमी दिसाक 20-25 ट्रिपी आमी मारल्यो. Even PWD also actually helped in help. Government support and help was there only. Some allegations have been made against you by Aam Aadmi Party that you tankers mafia. See, I am not, what mafia? Tanker mafia. What is tanker mafia? Babush was running tanker mafia, so he was controlling all the tankers. Do I have a tanker? I am running tanker business. You said that No, I don't know you what were controlling them. I don't know what that controlling means. What? All the tankers. Arisi, listen to me. When during the time of crisis, now you just tell me. Suppose if there, I am in fact most. This water is catering to Chankra Estate, some part of Cabeza, Alto Santa Cruz, Maja Kudikat. तांकां जाल्यार वयर उदीकूच चडचें ना. जीएमसी पार्ट ऑफ जीएमसीकूय आनी थंय बांबोलीम ना. आता हे पळय, तुम्ही म्हणटा न्हू हेजी निश्काळजीपणा आहा म्हणून ते कोण तो कॉन्ट्रॅक्टर आहा पळय ते पळय ते हें घातला तेणें वयल्यान माती घाला. कितें कितें तुमी आतां एक्शन कितें मागता? एक्शन आमी आतां PWD कडे रेकमेंडेशन दितलो म्हाजें. इमिजिएटली एक्शन शूड बी टेकन ऑन द कॉन्ट्रॅक्टर. काल आमी उदक सोदतकूच 900 MMान रोखडेंच हें काम हातान घेतलें. हें आमी काम 900 MMान सोडलेलें. म्हणजे ब्लू लायन पणजेची ती 7:30 उदक पावलें सगळ्या टाकयांनी काल. आनी लोकांक वेवस्थीत उदक दिवपाक सुरू केलां आमी. आज पर्यंत तें सारकें नॉर्मल जातलें. पयलीं स्टार्टिंगेक मातशें लो प्रेशरान येतलें, कित्याक आमच्या सगळ्या एरियेक संपां मोठी मोठी संपां आहा, तितून तें उदक पडटा. ती जी संपां भरतकूच फुडें वता. टेल एंडाक आनी हायलँडाक मातसो त्रास जातलो. ते 2 दिसां भितर नॉर्मल जातलें. आतां ह्या 7:30ची लायन आसा ही आमगेली बाणास्तारी, सातिस्तेव, कुंभारजुवा आनी रायबंद्रा एरियेक वता. ती ऑलमोस्ट आमगेली ले करून जाल्ली आसा. आतां एक लास्ट जॉयंट आहा तें आमी आतां टायट करता. आज भोवतेक आज रातचें लेट नाल्यार फाल्यां सकाळी पर्यंत डेफिनेटली उदक दितले. 6-7 इंजिनियर सायटीर आसा. प्रत्येक शिफ्टींनी ते येता. 6 वरां येता. कंटिन्युअस 24/7 आमगेलें काम चालू आसा. आमी कामाक खंय करूं ना. आनी आमकां दिसता हें काम इमिजिएटली जावचें. खंयचेय वॉटर सप्लाय इंजिनियराक दिसता की खंयच्या आमच्या खातीर जावं खंयच्या खातीर लोकांक त्रास जावपा येना म्हणून आमी हें काम इमिजिएटली हातान घेतलें. कालूच तें उदक सुटून रोखडेंच सुरू केलें. काल राती कॉन्क्रीट केलें. कालूच आमी लेयींग करतले आसलें तें, पण तें सेट जावचें पडटा. सेट जातकूच तेजेर लायन ले करची पडटा. ले करून मागीर ती जॉयन करची पडटा. भोवतेक करून आमी आज रातचें सोडपाक त्रास हें करतले, प्रयत्न करतले. आज रातचें सुद्दां येवपाक शकता. आज रातचें येना जाल्यार फाल्यां सकाळी डेफिनेटली येतलें. आमी पयलीं लायन आसता तितून उदक नासता. लायन घालता पळय लेयींग करता तेन्ना तितून उदक नासता. तेन्ना नटबोल्ट टायट करता. तेन्ना उदक सोडलें काय ना, फायन ट्युनिंग आसता तेका. ते नटबोल्ट टायट केलें काय तें ऑटोमॅटीक उदक येतात पळय जॉयंटाच्यान तें बंद जाता. तशी लिकेज बी काय ना. प्रत्यक्ष तुमच्या फुड्यान आहा जॉयंट दोनी, तुमी पळोवपाक शकता. एक ड्रॉप सुद्दां ना तेका लिकेज. मजगती उदका पुरवण सुरळीत जावन नाशिल्ल्यान कुमारजुंवेच्या तरणाट्यांनी भौशीक बांदकाम खात्याच्या अभियंत्याक घेराव घातिल्ल्याची वावडी पातळिल्ली. पळयात ताच्या मदली ही गरमागरम चर्चा. इंजिनियरांक मेळपाक गेले कोणूच जाग्यार ना. चीफ इंजिनियर, जुनियर इंजिनियरी ना, एई ना आनी ई ना. सो मागीर जेईक कॉल केले. जेईन कॉला बॅकाचेर रिस्पॉन्स कांय दिवना. मागीर एईक मेळ्ळें. एईक कॉल केले. एईन रिस्पॉन्स दिला आनी तें एश्युरन्स दिला आमकां 2-3 टँकर डेडिकेटेड टँकर दितले म्हणून. टील प्रॉब्लम सॉल्व जावचो रोड गोवा आनी सरावंडींग एरियाज. आनी आमकां हें पायप बस जावचे पयलीं पासून ओल्ड 2 दीस एका 2-3 वरार उदकूच नासलें. आनी आमी एक टँकर आमी मॅनेज करता इतले दीस. इट वॉज व्हेरी डिफिकल्ट. आमची कितें कोणाची स्टोरेज कॅपॅसिटी आली 4 दिसांची ती काबार जाल्ली आहा. आनी तिका सगळ्यात सिलेक्टेड लोकांक थोडे टँकर हे जाले ते उदक घालता. आनी परत ते वाड्यार बांदून येनाच टँकर ते.
आणि आता मी कॉल केल्ले हा तो आमच्या टँकराच्या उदक पासून दिलं ते तांबडे उदक म्हणटा आपण आताच कोणी कॉल करून सांगला टँकर धाडला वरे पूण ते उदक आता तांबडे. फोंड्याच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक आनी पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार श्याम च्यारी.